येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेकायच्यो हेडलायन्स. बेकायदेशीर नुस्तेमारीक आयला ओतो. गोंयच्या दर्यांत नुस्तेमारी करपी 2 ट्रॉलर ताब्यांत. थळाव्या नुस्तेकारांच्या कागाळीकडे सरकाराची आड नदर. कोविशिल्ड व ब्रिटनान मंजूर केल्ली लस दिल्ल्या भारतीय प्रवाशांक युकेत पावल्या उपरांत क्वारंटायन जावपाची ना गरज. थेट वचपाक शकतात युकेक, सांगले NRI अफेर्सान. केन्ना जातली राष्ट्रीय खेळां सर्त खबर ना, पूण आमी केल्या पुराय तयारी, म्हणटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नुस्तेमारी खात्यान मालपे कर्नाटकाच्यो 2 बोटी धरल्यात. ह्यो बोटी बाणावलेच्या दर्यांत बेकायदेशीरपणान बुल ट्रॉलिंग करताल्यो. जप्त केल्ल्यो ह्यो बोटी कुणबट जेणीचेर हाडून दवरल्यात. गोंयच्या दर्यांत बेकायदेशीर नुस्तेमारी करपी भायल्या ट्रॉलरांचेर कारवाय करपा खातीर नुस्तेमारी खात्या कडेन स्वताची बोट नाशिल्ल्यान नुस्तेकार चाळवल्यात. भायले ट्रॉलर धरपा खातीर नुस्तेमारी खात्याक दुसऱ्याचो आदार घेवचो पडटा. हें बरोबर न्ही अशें नुस्तेकार सांगतात. बेकायदेशीर नुस्तेमारीचेर आळाबंद हाडपा खातीर खात्यान बेतला एक तरी बोट दवरची अशी मागणी ताणें केल्या. आयकयात नुस्तेकारांचें म्हणणें. काल फिशरी डिपार्टमेंटात हे ज्यो मालपेच्यो कर्नाटकाच्यो 2 बोटी ज्यो आसा फिशिंग बोटी ह्यो बुल ट्रॉलिंग करताले बाणावले लागीं. थंय ह्यो ज्यो गोंयचे फिशरमॅन जे आसात ते हें करता आसतना फिशींग करता आसतना तांकां दिश्ट पडल्यो आनी त्यो गोंयच्या हद्दीं आसात. आनीक ते कळटरेक तेणी रोखडीच फिशरी डिपार्टमेंटाक कंप्लेन केली आनी तेणी काल एक फिशींग बोटीच्या आदाराचेर तेणी ह्यो बोट्यो ज्यो आसात त्यो आज कुडबाना हाडले कडेन आसात. ह्या बोटीक बुल ट्रॉलिंग करताले आनीक ह्या बोटीक जितलें नुस्तें आसलें त्या नुस्त्याचें रातीं ऑक्शन काडलें फिशरीज डिपार्टमेंटान. पण तितूंत भितर एकच दिसता की फिशरीज डिपार्टमेंटा फुड्याक हे सावथ आसोन येदो व्हडलो हांगा धोका आसोन हांगा तेंचे कडेन एक सुद्दां हेंकां धरतले जाल्यार फिशींग बोट म्हण ती ना. हांगा दुसऱ्याच्या आदाराचेरच हांगा हेंकां धरपा पडटा. पूण खंय तरी पणजी हांगा तेंच्यो फिशींग बोटी आसात. पूण हांगा कुडबानाक हो व्हडलो मेजर जो हें आसा नुस्तें घेवपाचो धोको आसा तो हांगा जाय आसता. पूण हांगा तेंचे कडेन कांयच ना. फिशरीज डिपार्टमेंटान एक्चुअली तेंचे कडेन ही सिस्टम आसपा जाय. सदांच दुसऱ्याची बोटी घेवन हेंकां ह्या बुल ट्रॉलिंग करतात या दुसरी बोटी हांगा घेवन हें करतात तेंकां धरूं पडटा. पण सरकार फिशरीज डिपार्टमेंटाक कित्याक अशें दिना. फिशरीज डिपार्टमेंट जायती जाणां हेल्प करता, जायते जाणांक स्किमी काडून तांकां सबसिडी दिता, स्किमी दिता. पूण आपल्या खातीर हांगा कांय करना, फक्त दुसऱ्याच्या आदाराचेर हांगा रावता. म्हूण खंय तरी आज जे नुस्तेकार आसात, जे बोटीकार आसात तेच मागतात की फिशरीज डिपार्टमेंट हांगा एक दवरपाक जाय बोट. कित्याक असले कितें इन्सिडेंट जाता त्या टायमार वचपाक सदांच दुसऱ्याली बोट मेळटा म्हण ना. त्याच बरोबर ज्यो कोस्ट गार्ड जे आसात तेंच्योय बोटी हांगा चलनात. तांकां खंय तरी कितें जाल्यार पणजी साकून आपोवपा पडटा बोट. आनी आजूय तीच परिस्थिती जाली फिशरीज डिपार्टमेंटाक. आज पणजेच्यान हाडपा पडले. आज आमच्या फाटल्यान ह्यो दोनी ज्यो बोटी आसात ह्यो दोनी हांगा हाडून दवरले कडेन तेणी फॉर्मेलिटी केले कडेन आसा. आनी ही जी पंचनाम केले कडेन आसा, ही पंचनाम करतरीक तो फिशरीज डिपार्टमेंट आसा ते आपल्या ताब्यात घेतले कडेन आसा. आतां तांकां मुखाल्ले जो प्रोसेस आसा तो करूनच ह्यो बोटी हांगचे हालोवचे पडटले. आज तेंचे जे वर्कर्स आसात, जे लेबर आसा ते हांगाच ह्या बोटींक आसा. म्हणजे तेंचोय खाण्या पिण्याचो जो प्रश्न आसा तोय निर्माण जातलो. तांकांय खंय तरी मेळपा जाय. आतां आमी तेंचे कडेन उलयल्ले ते म्हणटा आमकां जेवणाची वेवस्था तेणी करची. कित्याक हांगा आमचे कडेन भितर आसा तें व्हडशें चडशें खाण्या जेवणाचें कांय ना, कित्याक ते रोखडे वचपा आसले. सद्याक 2च ट्रॉलर धरल्यात. पूण दर दिसा अश्यो कितल्योश्योच भायल्यो बोटी येवन गोंयच्या दर्यांत बेकायदेशीर नुस्तेमारी करतात. ह्या बेकायदेशीर नुस्तेमारी करप्यांचेर आळाबंद कोणें हाडप? नुस्तेमारांक प्रश्न पडला. आज सांगूपासून लज दिसता आमकां. दुसऱ्याच्या बोटी घेवन आज बोटी धरून हाडप हे खंय तरी आमकां लजेचो प्रश्न आसा. कित्याक पणजे आज गव्हर्मेंटा कडेन बोटी ना न्ही. नय नय बोटी आसा बांदल्या डिपार्टमेंटा कडेन आसा. आज कोस्टल ऑफिसर ते दीस आमकां म्हणूंक लागलो की आमी डिपार्टमेंटा कडेन सोपयल्या. डिपार्टमेंट आमकां विकाक 2 बोटी धाडटलो. जाल्यार हांव दर्यांत बोटीतच आसता. एक दीस ती बोट दर्यांत पळोवंक ना.
जाल्यार काल जे 2 बोटी धरून हाडल्यानी जाल्यार दुसऱ्याचे आधार घेवन धरलो आसा आनी बेतलांच कितें जाता आनी पणजेसून बोट येता म्हणून तें काम आमकां धरूंक जावं कोणाक साल्वा करूंक हें शक्य ना. हांव म्हणटा कितें आतां एक बोटी कितें करता कर्नाटकाची सगळी एंट्री गोंयांत येवन मारता. आज हे 2 बोटी धरल्यानी आज गेल्या पण ते बोटी मेळटा तेमकां आनी खंय तरी 20-25 बोटी धरून तेमकां हाडीत आनी तेमचेर एक दबाव घालीत न्ही जाल्यार खंय तरी ते पयस वचून आनी आमचे पोट खंय तरी आमचे भरोंक शकतले. म्हणजे ह्यो बोटी येयल्यार तुमकां त्रास जातात? सामकेच त्रास येता ते एकच रावणार त्या दर्या एरियेत नुस्तें आसा ते एका रावणाक नुस्तें काबार करून उडयता. हेच त्रास येता ते एकच रावणार त्या दर्या एरियेत नुस्तें आसा ते एका रावणाक नुस्तें काबार करून उडयता. कितें तेमची जाळां ते भशेन आसता तेमची इस्पीट ते भशेन आसता. आमी म्हणजे कितें आमचे तेमचे भायर पडून गेले नुस्तें पासून आमकां भियेन रावतले. गोवा 360 खातीर कुडबन साकून रमेश नायक रावत. बेकायदेशीर नुस्तेमारीक ओंतो येयला. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं गोंयांत बेकायदेशीर नुस्तेमारी बिनधास्त चल्ल्या. थळाव्या नुस्तेकारांनी कागाळी करून लेगीत सरकारान पुरायपणान आडनदर केल्या. गोंयच्या दर्यांत बेकायदेशीर नुस्तेमारी करपी 2 ट्रॉलर धरलेत. देखून बेकायदेशीर नुस्तेमारीचो विशय परत एकदा गाजपाक लागला. गोंयच्या दर्यांतले नुस्तेमारीचेर लक्ष दवरपा खातीर खातें आसा. गोंयच्या राखणकाराच्या एकवटाचो निमंत्रक आग्नेलो रॉड्रिगीस सांगता, बुल ट्रॉलिंगाचेर बंदी आसतनाय गोंयच्या दर्यांत बिनधास्त बुल ट्रॉलिंग चलता. बुल ट्रॉलिंग करतना हालींच 2 बोटी जप्त केल्ल्यो. थळाव्या नुस्तेकारांचेर कारवाय करपाक नुस्तेमारी खातें फाटिना, पूण गोंयच्या दर्यांत बेकायदेशीर नुस्तेमारी करपी भायल्या ट्रॉलरांचें कितें? तांचेर कोण कारवाय करतलो? राखणकारांच्या एकवटान प्रस्न विचारला. पळयात तांचें म्हणणें. इलिगल फिशींग चलते आमची गोंयची बोटी न्हू, दुसरी स्टेटीच्यो कर्नाटकाच्यो मालपेच्यो ह्यो बुल ट्रॉलिंग इस्पीट फिशींग करून आमच्या गोंयच्या नुस्तें सगळें काबार वताय. आज आमी गोंयकार ट्रेडिशनल फिशरमॅन जेन्ना इतल्या त्रासां आहाय गोंयांत नुस्तें ना जायन आनी थोडे बोर आमकां मेळटा तेय आमकां हें आतां काबार करून आमकां सारकें उपाशे मारपाचें आहा. आज जायते आमी सरकाराक बोब मारली, सरकाराक सांगलें, सरकाराक मेमोरंडम धाडलें, फिशरी मिनिस्टराक कळयलें, फिशरी डायरेक्टराक कळयलें. आयज तेजी एक्शन जायना. आज आमच्या गोंयच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅन धाकटीं झाडां घेवन तर फिशींग रिवरान तर फिशींग केलें जायत. इलिगल फिशींग कोताय म्हूण फिशरी बोट येवन रोखडीच धरून व्हरून धोक्या बांदता. आमी इतलें इन्फॉर्म केलें, फिशरीक इन्फॉर्म केलें, फिशरी मिनिस्टराक इन्फॉर्म केलें, चीफ मिनिस्टराक इन्फॉर्म केलें आनी कितलींशीं वर्सां जालीं आमी बोवाळ मारीत आहाय. पूण आमचें सगळें कानबऱ्या घालून गोंयचो सरकार, गोंयचे फिशरी डिपार्टमेंट, गोंयचो फिशरी मिनिस्टर दोळ्यान दापून ओग बरो सूस न्हिदला. जेन्ना फिशरी मिनिस्टर, फिशरी डायरेक्टर आनी आमचो चीफ मिनिस्टर हितून कितें तर भेदी आहाय. कित्याक बोटी दवरल्यो जाल्यार त्यो आमकां कळय नासतना ते आपलें आपलें सेटींग करून कर्नाटका सरकाराक वचून उलोवन ते बोटी सोडटात. धोक्यां बांदलो आहाय त्योय तर तेणी सोडल्यो कायद्या प्रमाणे तर ताका शिक्षा नासतना जाल्यार आमी हेजे फुडें कितें तर केलें आनी कितें तर वायट घोळोन येयलें दर्यान तर कितें वायट जालें जाल्यार हेची जबाबदारी गोंयचो सरकार, गोंयचो चीफ मिनिस्टर, गोंयचें फिशींग डिपार्टमेंट येता. नुस्तेकारांक पेट्रोला खातीर अनुदान आसा, पूण सद्याक हे येवजणेचो कसलोच फायदो जायना अशें संघटना म्हणटा. पेट्रोल सबसिडी मेळटाली, आयज ती तेणी सरकारान काडून घेवन एकूच फॅमिलीक एकूच सबसिडी म्हूण थारायली आनी ती जाल्यार 50 आसलो ते 30 4,000 केली. आयज पेट्रोल म्हारग जालां, 100 रुपया अदीक पेट्रोला रेट वाडल्या आनी आमी पेट्रोल घालून तर फिशिंगाक गेले जाल्यार आमगे पेट्रोला पयशे येनाय आनी हे पयशे आमकां फिशींग जायना आनी पेट्रोला पयशे पासून आमकां मेळनाय. तें कारण जावन आसा ह्यो मालपेच्यो बोट्यो. 250 cc इंजीन आशिल्ल्या बोटींकूच नुस्तेमारी करपाची परवानगी आसा. चड पावर आशिल्ल्यो बोटी भायल्यान येतात आनी नुस्तें काबार करून वयतात. हाचेर नियंत्रण येवपाक जाय अशें नुस्तेकारांचें म्हणणें. आमचे गोंयांत गव्हर्मेंटाचें परमिशन आसा हालीं 250 यूज करची म्हूण इंजीन, पूण हे मलपी बोट्यो 750
हॉर्स पावर इंजीन कोण नुस्त्याचो पावर ते इंजिना फुड्यान पावना आनी तें सगलें नुस्तें तेंगेले झाडां भितर वयता. अशें करून आमी वर्सभर नुस्तें मारता आसलो ते हालीं 2 म्हयन्या भितर काबार कोत्ताय आनी आमगेले दिसपडो ते आमी कितें मेळपा आसलो तें काबार जाता आमगे वर्सभर. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नोव्हेंबराचे 1 तारखे आदी सर्वसामान्य गोंयकारां खातीर रस्ते चकाचक जातले काय ना ते खबर ना, पूण एका केंद्रीय मंत्र्याच्या गोंय दौऱ्या खातीर कांय थारावीक रस्तेच गुळगुळीत करपाचें काम सद्याक नेटान चल्लां. कांपालावेलो राष्ट्रीय महामार्ग फोंडकुलांनी भरिल्लो. ह्या फोंडकुलांनी भरिल्ल्या रस्त्यार डांबर घालून तात्पुरती वेवस्था केल्या. पूण गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या मातशे मुखार वतगीर एका पंचतारांकीत हॉटेला कडेन वचपी रस्तो मात सामको चकचकीत केला. ह्या आदी कितलींशींच वर्सां जालीं ह्या रस्त्याचे अवतिकाये कडेन कोणेच पळोवंक लेगीत नाशिल्लें. पूण केंद्रीय मंत्री येता म्हूण कांय जायना, ह्या रस्त्याचें नशीबच उजळ्ळां. 14 तारखेर आमचो होम मिनिस्टर अमित शाह हांगा गोंयान येता. तेजे हांगा गोंयान मॅरियट्सान वेवस्था केल्या पूण हांगाचे रोड कितकीच वर्सां जालीं सगळे खड्डे पडलेले, रोड सारको नासलो मॅरियट्सान वचपाक. आयज तो हॉट मिक्सिंग चालू आहा. अमित शाहाक लागून आयज हो रोड आतां हॉट मिक्सिंग जाता. तुमीच पळया आनी वयले फूल सेक्युरिटी पुलीस फोर्स हाडून दवरलेली आहा. फाल्यां 14 तारखेर तो हितून रावतलो मॅरियट्सान. सर्वीस रस्ते नासतना राष्ट्रीय महामार्गाचें काम चालू केलां. ताका लागून थळावे लोक बेजारल्यात. मुख्य रस्त्यावेल्यान गांवांनी वचपाक रस्तो ना. पेडणेचो आमदार आनी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारान ही गजाल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या कानार घाल्ली. तशेंच उदकाचो विशय लेगीत ताणें मुख्यमंत्र्या लागीं मांडलो. पळयात तो कितें म्हणटा तो. खड्डे पडल्यात पुरोवपाचें काम कर आनी ताका सांग त्या कॉन्ट्रॅक्टराक. तो कॉन्ट्रॅक्टर आयकना सारकें म्हणून चीफ मिनिस्टराक सांग म्हटलें. दुसरें सर्विसींग रोड करूं ना ताणें. सर्वीस रोड जे भितरले गांवांत वचपाक जाय सायडीक तो नासतना हायवे चालू केला. हेजेर हायवे आमचो बंद आहा, लोक करपाक दिना कारण सर्वीस रोड जायना म्हणून. हें आमी नजरेक सीएमाच्या हाडून दिलां आनी ते खड्डे अशे पडल्यात म्हाजी मान दुखता ती सुद्दां म्हाका फोग काडूं ना. हांवें फोग काडलो उदका खातीर. उदक आमचें ऑलरेडी चांदेल आसा. तें उदक घरांनी पावना कित्याक आनी जे पावोवपाचें काम आहा तें इंजिनियरांचें आनी ती तेंची ड्युटी हर एक घरान उदक पावोवपाचें. आतां उदक ना थंय जाल्यार आमी कांय उलोवंक शकना. चांदेल प्रोजेक्ट हा उदक आसा तें पावोवपाची जबाबदारी तेंची. ते कशें पावना कित्याक पावना इंजिनियर सारके रिस्पॉन्स दिनात आनी उदक सारकें पावयना म्हणून म्हाजो राग आसता. म्हणून हे चीफ मिनिस्टर तेजो हेड चीफ मिनिस्टरान तेजेर एक्शन घेवची म्हणून हांवें सांगलें. गोवा 365 खातीर श्याम च्यारी आनी विलियम रॉड्रिग्स. परतून एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत नवरात्रा बरोबर शारदोत्सवय चालू जाला. हरमल पंचक्रोशी संस्थानाच्या संकुलात सध्याक सरस्वती पूजन चल्लां. विद्यार्थी ह्या निमतान हांगातल्या विविध कलागुणांचो आविष्कार दाखोवपाक लागल्यात. हरमल पंचक्रोशीचे पूर्व प्राथमीक हायस्कूल, उच्च माध्यमीक विद्यालय आणि महाविद्यालयाचे वतीन हरमल पंचक्रोशी संकुलात दर वर्सा शारदोत्सव मनयतात. विद्यार्थी आणि पालकांनी मिळून हांगाची सजावट केल्या. ह्या उत्सवात रांगोळी, नाच अशे विविध सर्ती, घुमट आरत्यो, दांडिया, फुगड्यो अशे विविध कला आणि सांस्कृतिक कार्यावळींच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांनी स्वताक व्यक्त केल्या.
शिक्षण मंडळाच्या ह्या संकुलान पूर्व प्राथमीक, प्राथमीक, हायस्कूल, उच्च माध्यमीक आणि कॉलेज असे वेगळे वेगळे विभाग आसात. जसे एकत्र कुटुंब पद्दतीन 4 पूत असले, 5 पूत असले जाल्यार पंचवार्षिक गणपतीचे पुजन येता. तसे साधारणपणे ओनू आमच्या प्राथमीक विभागाक आणि पूर्व प्राथमीक विभागाक आसले. आमी हो उत्सव, शारदोत्सव मुद्दाम भरपूर उत्साहान साजरो जाता. हांगा पूर्व प्राथमीक विभागाक आसले म्हणजे तांचे पुजनाची जबाबदारी आसली. बाकीची भजनां ही सगळी मागीर अन्य सगळे विभाग भजनां, फुगड्यो, आरती ह्या हेतून सगळे बाकीचे इन्स्टिट्यूशन सहभागी जाता. भुरगे आमचे खूब असल्यामुळे त्याच उत्साहान दर वर्सा साजरे जातात. ह्या उत्सवाचे वेगळेपण म्हणजे दर वर्सा आमचे कडेन वेगळे वेगळे डेकोरेशन विद्यार्थी आणि पालक करतात. 1-2 दिसां पयलींच आमी नवीन इमारतीचें उद्घाटन केलें, हायर सेकंडरीच्या इमारतीचें, आणि त्या वेळेच्यान जो हांगा उत्साह वाडलेलो आसा. आमी क्लासीसूय वर्गय सुरू केले. शारदेची आशिर्वाद घेवन फाल्यांच्यान बहुतेक सगळेच फुल फ्लेज वर्ग जातात. गोवा 365 खातीर हरमलच्यान संदीप कामोलकार. राष्ट्रीय खेळा सर्त केन्ना जातली खबर ना, पूण आमचे वटेन आमी पूर्ण तयारी केल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. गोंय खेळा प्राधिकरणाचे आमसभेत मुख्यमंत्री उलयतालो. विविध भाशांतले साहित्य अनुवाद करून आयचे पिळगे मुखार हाडपाचो मोलादीक वावर एक्शन इन गोवान सुरू केला. ही खूब खोशयेची गजाल. नवी पिळगी इतिहासाचेर जगना, वर्तमान काळात जगता अशें रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष दामू नायकान सांगले. मंगळारा मडगावच्या रवींद्र भवनात दोतर राम मनोहर लोहियाची 54वी पुण्यतिथी मनयली. त्या निमतान एक्शन इन गोवा ह्या पुस्तकाच्या कोंकणी, मराठी, हिंदी अनुवादाचे प्रकाशन जाले. कोंकणी अनुवाद करपी दामोदर घाणेकरान पुस्तकाचेर उलोवप केलें. अभिषेक रंजन सिंगान पुस्तका विशींचे मुद्दे मांडले. दोतर सुरेश कर्नालानय विचार मांडले. एक्शन इन गोवा कोंकणी, मराठी आणि हिंदीन अनुवाद करून आमकां एक नवे पिळगेक मेळटा, ही खूब खोशेली गजाल. नवी पिढी खरें म्हटल्यार इतिहासाचेर जगना, ती वर्तमानान जगता. आणि त्याच खातीर आमकां केन्ना केन्नाय नवे पिढी खातीर परत तांकां हरावचें पडटा, तांकां हालोवन जागे करचे पडटा आनी सांगचें पडटा की इतिहास हो जर आमी शिकले ना जाल्यार येणारी पिळगी जी आसा ती शंड जातली. कारण आयचे पिळगेक लोहिया कोण, जुलिया मिनेझ कोण हे कांयच कळपाचें ना. ही पुस्तकां फक्त वतली आनी लायब्ररीन शेल्फाचेर उरतली. हें पुस्तक वाचूंक जाय. म्हजे तरी रगत सळसळटा पुस्तक वाचतकच. डॉक्टर लोहिया हो खरोच नांवांतूच ताच्या पयलीं लोह आसा. ते लोखणाचो मनीस म्हणून तो हांगा जुलिया मिनेझीसागेर सुसेग घेवपाक आयलो. आमी गोंयकार सुसेगाद, आमी जाल्यार आसले ते फाल्यां पळोवया म्हणून दितले. ताणें म्हणलें ना, नागरीक स्वातंत्र्याचेर हांगा बंदी आसा, आपूण पळयता. आनी खंयच्यान तरी एवाग्रो जॉर्जाक ती खबर कळ्ळी. एवाग्रो जॉर्ज हो ऊ एराल्ड म्हणजे जो आतांचो इंग्लीश पेपर आसा पळय, तो जाता ताणें इंग्लीश केला, तो पुर्तुगीज आशिल्लो. ताणें पयल्या पानार 2च वळी दिल्यो. दोतोर राम मनोहर लोहिया शेगो म्हणजे आयलो, गोंया आयलो आनी तो जुलिया मिनेझीसागेर असोळ्ळें आसा अशें म्हणून कळटकच सगळे लोक थंय धांवले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. पावस चालूच आसा. आयजय तो जोगलायत आनी गडगड घालत हजेरी लायतलो. 16 तारखेमेरेन गोंयच्या विविध वाठारांनी तो घालून घेतलो. राज्यांत उण्यांत उणें 24 जाल्यार चडांत चड 32 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें. फांतोडेच्या वेळार भोंवपी लोकांक 16 तारखेमेरेन दवाचो अणुभव घेवपाक मेळटलो. अरबी दर्यांतल्यान वाऱ्याचो वेग वाडटलो. 14 आनी 15 तारखेक नुस्तें मारप्यांनी खोल दर्यांत आपल्यो बोटी घालच्यो न्हय. हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365.
आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना महामारीच्या काळात घेऊया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आणि सांबाळूया भलायकी, अर्थात सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.